की आयज या युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ याच्या विरोधात आम्ही चिमलकारांनी जे आंदोलन छेडले, जो आम्ही हंगर स्ट्राईक केलो त्याचो आयज 30वो दीस, म्हणजे बरोबर 1 महिनो जालो. या 1 महिन्यामध्ये एक महत्वाचे आंदोलन आम्ही केले, ते म्हटल्यार 15 तारखेर आम्ही आमच्या विधानसभेचेर मोर्चा वेलो, जो रातची 12-12:30 पर्यंत चल्लो आणि शेवटी आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमच्या आंदोलनाच्या ठिकाणी येऊन आमच्याकडे चर्चा करची पडली आणि त्या चर्चेत तेणे आमकां उतर दिल्ले की हो सेंटराचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान आम्ही हेचेर लगेच निर्णय घेवपाक शकना. तेन्ना हेच्यो ज्यो वाटाघाटी आसा ते दिल्लीक वचून करच्यो पडटल्यो. त्या प्रमाणे तो जवळ जवळ 3-4 दीस घेतले तेणी आणि परतून गोंयान आयल्यानंतर तांची जी आमच्याकडे मिटींग झाली, त्या मिटींगेत दोतोर आपल्या आमकां दिल्ल्या उतरापासून नेगार गेलो. दोतोरान आपलो शब्द पाळूंक ना आणि मोठ्या गुरमीन तेणे आमकां सांगलें की हो सेंटराचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान तो रद्द जावपाक शकना म्हणून. तर तरी आम्ही तेणे आमकां आंदोलन फाटीं घेवपाची विनंती केल्ली, पण तांकां आमी सांगले जो पर्यंत ते दोनूय प्रकल्प आसा ते रद्द जायना, स्क्रॅप जायना, तो पर्यंत आमचें आंदोलन चालूच उरतलें म्हणून. परच्या दिसा आमी आमच्या चिमलान एक कॉर्नर मिटींग घेतली आणि तुम्ही काय आमचे पत्रकार भाव मीडियाचे सगळे असले. कॉर्नर मिटींगेपेक्षा आमची ती एक व्हडली पब्लीक मिटींग जाली. सगळे गांवचे लोक जमले आणि सगळ्यांनी निर्धार केलो जो पर्यंत हे दोन्ही प्रकल्प सरकार फाटीं घेना तो पर्यंत या आमचे जे आंदोलन जे आसा चालूच उरतलें. म्हणून आयज 26 जानेवारी आमचो भारताचो रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिवस, जो आम्ही दर वर्सा मनयता. आयज आमच्या गांवाचेर जो अन्याय चल्लेलो आसा अथवा बाकीच्या ठिकाणी ज्या ज्या जाग्याचेर आमचे ट्रायबल लोक आसा त्यांचेर ज्या प्रकारे अन्याय चल्लेलो आसा त्याचो निषेध म्हणून आयज आम्ही एक प्रतिकात्मक सिंबॉलिक हांगासर एक प्रोटेस्ट जो आसा तो करपाचो ठरयल्लो. आणि या प्रोटेस्ट करताना आम्ही रिपब्लिक आसून सुद्धा, जे प्रजेचे राज्य आसून सुद्धा, प्रजेची सत्ता आसून सुद्धा आमकां या आमच्या आदिवासींक जे आम्ही सिंबॉलिक अशी ही जी बेडयो जी आसा, बेडयाचे प्रतीक आसा, ह्यो जे आम्ही वाली बांधलेल्यो आसा ह्यो बेडयो आसा, बेडयो अशें दिसता की आता अजून पर्यंत आज 77 आमचो रिपब्लिक डे म्हाका दिसना आणि आमकां कोणाकूच दिसना की आम्ही प्रजासत्ताक जाले म्हणून. हे कित्याक दिसना? तर हे सरकार जे आसा आमकां जे कितें डिलिव्हर करता
त्या हुकुमशाही पद्धतीन करता. जशें कितें हांगासर आमकां हुकुमशहाचे राज्य आसा अशें दिसता. हांगा प्रजेच्या लोकांच्या शब्दाक मान ना, रिस्पेक्ट ना. आयज आमी आमचो हो 2026चो जो रिपब्लीक डे आसा तो शांतपणान अशेंच फुटपाथी वचून चलून थंय पर्यंत वचून शांतपणान कसल्याच तरेची घोशणा न करता मनोवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. म्हणून आमी हे हांगासर जे लॉ ऑर्डर सांबाळटा तांकां विनंती केली, बाबा आमी कसलेच तरेचे आमचे कडेन शस्त्र ना, अस्त्र ना, आमकां भितर वचून दिवं दी. आमकां तेंच्यांनी आडयले. बाकीचे लोक वता, अरे बाकीचे लोक जर वता आमकां तो कित्याक अधिकार ना? ही आमची मॅडम जी आसा हांगासर कोण मामलेदार तिका विचारले आमी, हांगासरले जे हायर ऑफिसर आसा तांकां विचारले. म्हणून आयज इतकेंच सांगूशें दिसता, आयज थोडो वेळ हांगासर 5-10 मिनटां खातीर हो अडशाला जो रस्तो आसा तो ब्लॉक जालो. म्हणून हे जे सकयले आमचे अडशेलचे लोक जे आसा तेंचे हांव क्षमा मागता की बांबोळेच्या लोकांची आमी क्षमा मागता. तुमकां जी कितें अडचण जाली कारण कशें आसा, कारण अशें आसा जर तर आमकां हेवट्याच्या वयर वचपाक दिना जर आसत जाल्यार फुटपाथी वरसून वचपाक जर दिना आसत जाल्यार हेवट्याच्यान तरी तांकां कशें सोडटा तुमी? ह्या एकाच कारणां खातीर एक 10 मिनटां खातीर आमी हे केलें आनी कांय ना. तर एक सरकाराक अशी मेसेज आसा. काल आमी श्रीपाद भाऊच्या घरा गेल्ले आणि असोच तेणी जेन्ना आमचे कडेन कसलेच तरेचे लक्ष दिवंक ना. 1 म्हयनो जालो सुमार, 1 म्हयनो कित्याक आतां 1 वर्सभर सुमार जाले हो युनिटी मॉलाचो विशय जो आसा तो चलता. तर हो विशय जो चलता तेजी भुमिका कितें म्हणून काल विचारपाक गेले. आनी अजून हांव सांगता, व्हडले व्हडले जे हांगासर जे प्रशासन सांबाळटा ते लोक अजून शिल्लक आसा, तांकांय आमी जाप विचारपाक वयतले. तेन्ना जे कोण लॉ अँड ऑर्डर सांबाळटा तेंच्यांनी तेकूच तुमकां सांगता, आमी जे कितें हे करता हांगासर आंदोलन करता, गांधी मार्गान करता, महात्मा गांधीच्या विचाराचेर करता, आमच्या भगवान बिरसा मुंडाच्या आशिर्वादान करता, जेणी जल जंगल आणि जमीन वाचोवपा खातीर आपले जीवन अर्पीत केल्ले वयाच्या 25व्या वर्सा. हांव परतून परतून सांगता, ह्या आमचे चिंबलचे जल जंगल जमीन वाचोवपा खातीर आमचो प्राण जर गेलो तरी बेहत्तर. आमी फाटीं सरपाक ना असो संदेश हांगासरल्या गोंयच्या सरकाराक आणि PM आमचे नरेंद्र मोदीचे जे सरकार आसा दिल्लीक तांकांय आमी दिवपाक सोदता. तर हांव सगळ्याचे आभार मानता की आमी आयचे जे 26 जानेवारीचो प्रजासत्ताक दीस जो आसा तो एका शांततेन हे केलो, हांगासर सेलिब्रेट केलो. आमच्या आंदोलनाची एक प्रतिमा दाखोवन, कारण हे ज्यो सगळ्यो वेली आनी हे आसा हे आमच्या आयुश्याची जुळेल्यो आसा. म्हणून खऱ्यो बेडयो न वापरता आमी हे आमी सगळे प्रतिकात्मक वापरले. बाबा एकूच मेसेज या सरकाराक आणि प्रमोद सावंताक आयज दिता. आयज तुवें आमकां फक्त रस्त्याचेरूच न्हू, फक्त फुटपाथेरूच न्हू, ते झाडांनी सुद्दां वचपाक आमकां फ्रिडम ना. फुटपाथाचेर वचपाक फ्रिडम ना, झाडांनी वचपाक फ्रिडम ना. हे आदिवासी लोकांचेर हे अन्याय आसा. आमी विचारले खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन जेका आयज तुमी सेलिब्रेट करता, इतले व्हडले परेड काडटा, ते खंयच्या कॉन्स्टिट्यूशनाचे आर्टिकल आसा ते सांग म्हटले. मामलेदार गवटी आलोवपा लागली, ओग्गी रावली. आदिवासींक सोड फक्त आडयता तेवूय सांग म्हटले, तिने काय सांगूंक ना. सो हे जालेत. आता एक डायरेक्ट मेसेज प्रमोद सावंताक आमी दिता. 30 तारीख आमचे महाआंदोलन पणजे जातले आणि ते 30 तारीख आमचे करो या मरो आंदोलन. 30 तारीख आमी अशें ओगी रावची ना. तुम्ही कितले पुलीस फोर्स आड, कितले तुम्ही मामलेदार आड, कितले तुम्ही कलेक्टर आड, आमी ओगी रावची ना. आणि तुमकां सांगता, सेमाक आमच्या पायाकडे त्या दीस आमी हाडटले गे ना. हे दोन्ही
दोन्ही प्रोजेक्ट आम्ही स्क्रॅप करतोय का ना तर ही डायरेक्ट चेतावणी या आदिवासी लोकांची या बहुजन लोकांची सेमाक दिता आणि खरं आमचा रिपब्लिक डे आम्ही ते दिस या दोन्ही प्रोजेक्ट स्क्रॅप करून 30 तारीख म्हणजे महाआंदोलन करतले आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा बाहेर मारा एक दो 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 जय बिरसा मुंडा जय बिरसा मुंडा वुल गुलान वुल गुलान वुल गुलान वुल गुलान वुल गुलान जिंकल्या बगर सोडलेला 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 तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.